म्हणटा ते खूब वायट दिसता हे उलोवपाक सुद्दां. बट देर इज समथींग what is horrific incident which has taken place in this last 1 year with young girls. Young girls म्हणल्यार at the age of 22 or the age of 19, 18 आणि हे केलां एक कांड जाल्लो आसा हे आनी कसो हो कांड चलपा लागला पळय आयज आमच्या गोंयांत. एक वर्स पयलें खंय तरी हांव चलयेचें नांव रिवील करपाना, ताजो वाडो रिवील करपाना बिकॉज इट इज अ सेन्सिटीव केस. आय नो दे आर मेजर इन एज बट दे टू हॅव फ्युचर इन फ्युचर, सो आय डोंट वॉन्ट टू स्पॉयल देअर फ्युचर. सो आतां कितें खडखडून शी इज ट्रेमलिंग एक्चुली. एक वर्स पयलें कितें जालें खंय, दीस गर्ल इज इन इव्हेंट्स फ्रॉम म्हापसा इटसेल्फ. द गर्ल इज इन टू इव्हेंट्स, इव्हेंट मॅनेजमेंट करताली. ताजी आवय आसा, ताजी धाकली भयण आसा आनी एक पळय विक्टीम आसा. एक वर्स पयलें खंय ताका कोण तरी ताज्या त्या गांवचोच मनीस कोण तरी एंटनी म्हणटा तो, सरनेम कितें ताजें डिसोजा, एंटनी डिसोजान काडलो खंय आनी ह्या चलयेचो नंबर काडलो खंय आनी सिद्धांत कांबळी म्हूण आसा खंय म्हापसा. सिद्धांत कांबळी हाका नंबर दिलो. ताज्या बायलेचो कितें तरी पार्लर आसा, ताजें नांव कितें गो बायलेचें, ज्योती नागवेकर म्हणटा, ताका नंबर दिलो आनी सिद्धांतान म्हणटकीर ताका फोन मारलो सिद्धांत कांबळीन आनी सांगलें खंय बाय गो तुका आपूण मेळपाक सोदता आनी कितें काम आसा सिन्स यू हॅव टू इव्हेंट. ताणें सांगलें की ओके मेळटा. कितें इव्हेंट न्ही, कितें बिजनस आसतलो. वेन शी मेट इट सिम्स स्टार्टेड टेलिंग इट सिम्स तुका बरें आपूण ऑफर घेवन येयल्या, बरी स्कीम आसा, तूं जोडटलें, लाखांनी जोडटलें. कितें काम काय विचारलें कितें न्ही. तें सांगलें खंय तुका यूल हॅव टू गो एंड गीव डिलिव्हरी करपा पडटली. म्हळ्यार खंय खंय बॉम्बे खंयच्या दुसऱ्या स्टेट्सांत डिलिव्हरी करपाचें तुका 5-10 लाख मेळटले. तूं भितर कितें आहा 10 लाख बी मेळटले म्हणून. आनी तेणी म्हणलें की आपणाक हें बरें आयकून बरें दिसना रे, इतली इजी मनी कशें जातलें. तूं पळय न्ही, तूं खबर ना म्हणपाक खंय कोण आसा हितूंत आनी कितें कितें आसा तें, कितल्यो बायल्यो आनी कितल्यो चलयो आसा, पुलीस व्हेरिफिकेशन जाता, सगळें सेफ जाता. तुमकां फक्त तो मेटेरियल व्हरून दिवपाचो आनी लाखांनी पयशे तुमकां मेळटले. सो तूं तुजे अंडर जितून आसा पळय 5-5 जाणांक सेट कर. तें आयकलें खंय घरा कडेन आयलें. भुरगें न्ही 22 years old, एम्बिशियस. सो थोडो ओके दीस इज द जॉब न्हू आनी ही सेड व्हेरिफिकेशन करून पुलीस सपोर्ट सगळें आसतलें, कांयच तुमकां टेंशन आसपाना, फक्त डिलिव्हरन्स. तें केलें. दुसरे फाटी खंय सिद्धार्थान कितें केलें, सिद्धांत कांबळी म्हणटा तेणें ताका खंय व्हेलें मडगांव. आनी कोण वो पळय आसा पळय वो सारको हेका सारकी बुद्द शिकोवपा जाय सारकी. हेका म्हणटा तो नागडो करून लोकां हातीन दिवपा जाय. राज प्रशांत ठाकूर म्हणिल्लो खंय दोनापावला रावता दिसता तो. ताजो फोन अजून एक्टीव आसा. व राज प्रशांत ठाकुरा कडेन व्हेलें खंय आनी ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीस गोवन गर्ल्स, गोवन यंग बॉडीन गर्ल्स. हेका खंय म्हणलें खंय गाड्यान तांबडी स्वीट आसा खंय तुका आपूण कामाक लायतलो. तेणे 6 लाख सांगलें, आपूण तुका 10 लाख दितलो गो, तूं टेंशन घेनाका, तुका राणी करतलो आपूण आनी तूं इतलेंच करपाचें. तुज्या अंडर न्ही कोण कोण बायल्यो आसा चलयो आसा पळय तांकां हितून हाडपाचें आनी आमी हितून हो बिजनस करुया डिलिव्हरीचो. ती शूज ओके. मागीर म्हणपाक खंय तुमी चल आतां तूं घरा वच. हेका बरे भशेन खंय आपले कॉन्फिडन्सान जिखयलें आनी व्हेलें. नेक्स्ट टायम हिणें कितें केलें, नेक्स्ट टायम पावलो खंय अरे बाबा तूं यो आं तुजें जालें आं पासींग जालें तुका आतां इलेक्शन कार्ड, तुजें रेशन कार्ड, तुजें कितें डॉक्युमेंट, आधार कार्ड आनी तुजें बर्थ सर्टिफिकेट कितें आसता तें घेवन यो जान म्हणून. हें म्हणून हॅप्पी जावन थंय गेलें. पणजे साकून ताका खंय तेणें मडगांव खंयच्या तरी फ्लॅटांत व्हेलें आनी फ्लॅटांत ताका ताजी आबरू काडली. ही रेप्ड अ 22-year-old girl and then he did a video. ताका एक व्हिडिओ काडलो की तेणें फोटोग्राफ्स काडले आनी फ्रॉम देर इट स्टार्टेड ब्लॅकमेलिंग. तेन्ना साकून तो ताका ब्लॅकमेल करपा लागलो. शी हॅड नो वर्ड्स. बापूय ताजो बरो अब्रॉड कामाक आसता. बापूय अब्रॉड काम लाखांनी पयसो तो अकावंटाचेर धाडटालो, NRI अकावंट. आवय बापडी पळय, आवय पयशे धाडटालो आनी यू कॉन्ट. आवय तुमकां कांय खबर नाशिल्लें कितें चल्लां तें. तो मागीर ताका ब्लॅकमेल करपा लागलो. तूं पयशे धाडना जाल्यार सांबाळ, तूं धाडना तुजो व्हिडिओ आवट करता, तुज्या गांवांत नांव पिड्यार करता, तुका आपूण खंयचेच रावपाक दिवपाना, तुका जिथे रावपाक दिवपाना. दिलें 10,000 धाडले आनी कितें 40,000 धाडले. मागीर चड करून पूण 1 लाख 5 लाख 1,50,000 मागीर 3 lakhs 5 lakhs 7 lakhs जाले. 13 lakhs बापायचो अकावंट काबार केलो. बापायचे लाखांनी जोडिल्ले कश्टाचे पयशे काबार केले चलयेन घेवन की आपले आबरू वतली, आपले ब्लॅकमेल जाला, आपल्या हातान कांय उरूना. मागीर ताजे पयशे काबार जाले, कांय करपा जावना. इतलें की तांचे घराचे पेपर देखून खंय घराचे पेपर हाडपा लायले आनी घराचे पेपर चलयेन व्हरून घाणे दवरल्या. दिस इज द स्टेट हाऊ शी इज ब्लॅकमेल. दॅट इज नथींग. गोंय धाकली गोंय जस्ट 18 years old गर्ल.
ताका घेवन ताका धाडून पावलो खंय ताका धाडना जाल्यार तुका हांव नागडे काबार करतलो बोले दाखोवन सोयल्यान दाखयतलें म्हण ते इतले ब्लॅकमेल जालें इतलें भिलें शी वेंट टू दॅट शी वॉज लायक सॉर्ट ऑफ हिप्नोटायज ब्लॅकमेल शी सेंट इज इनोसंट गर्ल एंड ही टू कम इन द फ्लॅट ही डीड द सेम थिंग व्हिडिओ काड हे कर नागडे कर ताचे सगळे व्हिडिओ काडले मागीर जायना पयशे ना मागीर तुज्या फ्रेंड्सा कडल्यान येणार देन शी वॉज हेल्पलेस तेणे असली जायत्यान आसा पोरवोरीची आसा वास्कोची आसा पणजेची आसा म्हापसाचे 10 जाणांची नांव आसा 10 जाणांची नांव आतां पुलिसान दिल्या वीथ फोन नंबर्स ते 10 जाणां कडल्यान हेणी कितें केलें हेंचे कडल्यान पयशे घेतले तुमची भयण आसा तुमच्या घराक कोण आसा जॉब आसा इतलो पगार मेळटलो 3 लाख 6 लाख पास जाली तेणी बाबड्यांनी खंय लोन काडलो लोन खंय काडला तुमी बजाजान बीन लोन काडून खंय भायल्यान लोन काडून ताका पयशे दिले पयले तूं कितले दिले 70,000 दिले तेणी ताका दिले परतून मागीर तो आनी म्हाका काडलो मागीर आनी कितें दिले मागीर 3 लाख आनी 3 लाख दिले आनी आनी परतून मारले पळय तुमचे कडेन टोटल कितले काडले हांचे कडल्यान 7 lakhs म्हळ्यार तुमची 10 जाणां कडेन 10 चलयां कडेन कितले पयशे काडले बापायचे तुका खबर बाबाचो अकावंट खबर केला आणि वर्स्ट पार्ट म्हणटा ते घर देखून गाणें दवरला नाव वॉट इज दीस अँड ऑन टॉप ही इज टेलिंग दॅट ही हॅज गॉट कनेक्शन्स कितें सांगता न्ही तुका कोणाकडेन कनेक्शन आसा म्हणून आं सीएमा कडेन हे नाका जाल्ले पळय सीएम हांव तुका सांगता युअर नेम इज बीन मिसयूज युअर नेम इज बीन मिसयूज सीएम पळय हे रॅकेट करतात आनी तुजेर घालपाक सीएम अँड आय ऑनेस्टली फील दीस इज समवेर टू टर्निश यू कंप्लिटली कितें म्हूण सांगता तेणें बरो फ्रेंड म्हणून आपलो प्रमोद सावंत आपलो बरो गुड फ्रेंड प्रमोदचो फ्रेंड आनी दुसरे कितें जालें आनी कोण मायकल लोबो युअर नेम इज ऑल्सो कमिंग मायकल लोबो इन दीस राज प्रशांत ठाकूर ही इज एक्टिव हिज नंबर इज एक्टिव ही स्टेइंग इन डोनापोला ही इज ब्लॅकमेलिंग द गर्ल्स स्लीपिंग विथ द गर्ल्स रिमूविंग द videos young girls and he is blackmailing the girls that he is in connect with CM Pramod you and Michael Lobo this is my charge आणि कितें आणि कोणा कितें कितें म्हणलें तूं वळखता कितें सो ही इज डुईंग दीस वो कोण तरी ठाकूर भाकूर आसा पळय हेका खरें म्हणटा तें हाडून पयलें FIR करून हाडपाक जाय हांवें आतां PSIक सांगलां देसाय बाबाक सांगलां SP वॉज बिजी इन अ मिटींग दॅट्स वाय आय कुड नॉट मिटींग आतां परतून वता डिटेल कंप्लेन दिता आतां वायट दिसता म्हणल्यार खंय हे रातचे कितें करता खंय आवय रातचे कितें करता खंय आवय सांगता फ्रेंड सांगता भयण सांगता 3-4 फाटी खंय ते एटेम्प्ट ऑफ हे पळय आपले जिवाक काबार करपाक तेणी सुरी लायली आवय आं बायंत उडकी मारपाक गेले आवय खंय जालें आतां इतले म्हयने 6-7 म्हयने खंय न्हिदना रातभर जागरण आवयची हालत जाल्या अशी कित्याक एटेम्प्ट करपाक वता हँग करपाक वता उडकी मारपाक वता बायक मॅडम हे चालू केन्नाच्यान हे चालू सारकें एक्झॅक्टली 1 year जालो दीस इज गोईंग ऑन फॉर एक्झॅक्टली 1 year यांनी घरा सांगूंक ना हे पयलीं हाव शी वील टेल आनी आतां हांव खंय 2 महिने पयलीं सांगलें कित्याक खंय ही खंय 7-7 लाख घेतले आनी कांय काम जायना म्हणून खंय लोक खंय टॉर्चर करपाक लागलो फोन मारपाक लागले घरा कडेन पावले लोक काल ताजो बापूय खंय मडगांव वचून खंय मडगांव पुलीस स्टेशनार ताका त्रास करतात हेका अरेस्ट करता म्हणून बापूय भांगराची सोडपोडी आनी 70,000 सोडपोडी घेवन आयला 4.5 लाख दिवपाक जाय ताका हे 7 लाख जावपाले हेणी खंय आयले आनी हांगेर बायक व्हेली हे तांचे वाड्या वयले म्हूण बायक व्हेली म्हूण काण जालो आवाज जालो बोड जालो आवयन खंय म्हणलें कित्याक मागीर तांणी सांगलें बाय हेका बसयलें आनी मागीर हेणी तकलें ओकलें आनी ती भितालें करीत जायना बापूय आतां भायर साकून आयला बापडो भायर साकून आयला आनी बापूय पिसो जाल्लो आसा बापाय कळना कित्याक कश्ट करता 2 जाण चलयांतली पोस्टां हांकां शिकयलें ग्रॅज्युएट केलें हेका हे शिकता बापडे सो बापूय पिशामण जाल्या सगळी जोडीनी गेली कमाय घराची तुका घाण जाली घराचे तुका पेपर गेले ही इज इन टोटल बँकक्रप्ट सारको काबार डेप्तान पडून जा बापूय आनी बापूय भितर कित्याक भुरग्यांक अरेस्ट करून गेल्यार भुरग्याची मिस्टेक न्ही लास्ट 4 days बापूय म्हाका फाटीं लागलो मातशें मॅडम आय एम कमींग फ्रॉम म्हापसा आय एम कमींग आय टोल्ड हिम बाबा आय एम इन कोर्ट आय एम बिजी देन yesterday one of my when I was a Mahila president एकली बायल आसा डायना ब्रगांजा हू वॉज देर इन माय कमिटी शी सेड प्लीज तो सारको हेजेर वजाचेर गेल्लो आसा तेजें नांव रावपाक जायना आय डोंट वॉन्ट दीस फॅमिली टू कंज्यूम पॉयझन एंड डाय बिकॉज दॅट इज द स्टेप दे वर सपोज टू टेक कित्याक इतले पयशे 40-50 लाख लोकांचे वयल्यान घरातले पयशे जोडिल्ले गेले आबरूय गेली पुलीस स्टेशनार गेल्यार कितें सांगतलें दॅट टायम आय गेव करेज टू द फादर एंड आय गेव करेज टू द फादर एंड आय सेड इट हॅज टू स्टॉप समवेर I asked this girl, are you repenting for what you have done? Tell me, are you repenting? First tell me that. She said, I am repenting. I've done the biggest mistake and I got blackmailed. That's why I kept on repeating. And because kept on blackmailing and telling me names of CM, Michael Lobo and other ministers,
I was so scared of my life that I tried to attempt suicide, which I could not because my mother or my sister used to come and stop me. And on the contrary, like people like this, whom she had taken money from 7 lakh, 5 lakh, 10 lakh, are coming and harassing them. So I said, Justice Datli, you believe in Jesus, I told her. Believe in Jesus, justice will prevail. We will see that Raj Prashant Thakur, whoever, wherever he is, ताका हाडपा जाय, FIR करपा जाय, भितर घालपाक जाय आनी ताजे कडल्यान रिकवर करपा जाय. हे पयशे हे चली खंयच्यान दितले, हेजो बापूय खंयच्यान दितलो, हेच लॉसान पडिल्ले आसा. आमकां खंय तरी न्याय जाय. आनी CM तुका सांगता, हे पळय हे ठाकूर बापूर येतात मय पळय असले आयज ते गोंयकारांक न्ही सांगपा लागल्यात, ते गोंयकारांक न्ही ब्लॅकमेल करता, गोंयकारांक न्ही सांगता आमचे कनेक्शन तुजे CM कडेन आसा, आमी तूं काय करपाक शकपा ना, तूं काय करपाक शकपा ना. सो खंय तरी म्हाका दिसता जस्टीस जाय एंड आय वील स्टँड बाय दीस फॅमिली. I will stand by this family till they get justice. I will not let it go. I want an FIR to be done in this police station. FIR करना जर म्हाका कळटलें कोणा तरी हात आसा. FIR करा आनी 24 वरां भितर ताका 48 आवर्सा भितर हाडा प्रोड्यूस करा. बिकॉज तो खंय पडून भोंवना. क्रायमात गेल्ली, हांवें त्या बापायक क्रायमात धाडिल्लें. क्रायमात धाडलें तेन्ना बापायक सांगलें ना सायबर क्रायम न्ही सायबर क्रायम न्ही तेंचे हें आशिल्लें न्ही तेणी दिल्लें तें. सो आय सेड सो दॅट इज द रिजन वी हॅव टू कम लिगली हांगा येवपा जाय, हांगा FIR जावपा जाय म्हणून. बापायक खबर नाशिल्लें. सगळे स्टेटमेंट आसा, सगळे बँकाचे सगळे कॅश दिल्ले ओ बाय चेक ओ बाय LFT. जीपे केले म्हणटा. जीपे केले. पयशे सगळे मॅडम ट्रान्झॅक्शन आसा. प्रतिमा आणि कोणाची पॉलिटिशियनाची नाव आहे भितर? पॉलिटिशियन नाव सारकें सांग कोणाचे कोणाची नाव आहा? नाव सांग कितें म्हणटा. आनी नवोदय भितर आनी कोणाचें नाव सांगतालें तूं मरे? तूं एका वळखता म्हणून. दिस इज वॉट आय वॉन्टेड. कोणाचें नाव? कोण जॅनेटो कोण? कोण तो? हां. कळ्ळें? हें कितें कितें कळ्ळें तुका कनेक्शन? इट्स नॉट दॅट म्हाका म्हज्या लायफाक भिरांत ना आशिना, बट म्हाका खरें जाय जस्टीस जाय चलेक. हे चलपाना तो डायरेक्ट ताका घेवन हें करतालो संबंध करतालो ते दिना तेन्ना सांगतालो खंय जेनिटो इज माय रायट हँड. सो वाय जेनिटोज नेम केम. So if even I am not saying Janito is there or not, I am not interested in that. I am interested in only one thing. That ताका धरून हाडलें न्ही राज प्रशांत ठाकूर, तो सांगतलो खंयचे CM प्रमोद सावंताचे ते उलयता, खंयचो मायकल लोबोचेर तो उलयता आनी खंयचो जेनिटोचेर तो उलयता म्हणून. And this is not now. Janito must be arrested now because of Rama's case. But this is going on for last 1 year. 1 year back साकून ताका धमकी ह्या नांवांचेर 30 जाणां नांवांचेर. सो नेबर्स तेणी सांगलें इव्हेंट करता ते चली. तांचे कितें आयलें ते पूण नेबर ते वळखता ताका सारकें? ते वळखता ताका. बट देन शी शाउटेड इट्स विदाउट माय नॉलेज हाऊ कुड यू गिव माय नंबर. ओके. बट देन ही सेड इज म्हाका बाय कांय न्ही गो, दिस इज डलिंग सम इव्हेंट्स. तूं इव्हेंट्स आहा न्ही गो, इव्हेंट करता न्ही. सो सर फायन. आतां दुसरो मनीस आसतो सिद्धांत कांबळी, ताजी बायल जाल्यार ती पार्लर चलयता, योगिता नार्वेकर. तेजो नेबर कितें काम करता? ही इज ऑल्सो इन टू इव्हेंट. ओके. ही इज ऑल्सो इन टू इव्हेंट. ते वॉट हॅपन्स इफ आय ओपनली टेल नो माय लीक जातलें. म्हाका जागा म्हाका तांचे आबरू सांबाळपाक जाय. पूण हें सारकें की त्या मनशान काडलें आनी सिद्धांत कांबळी म्हणटा ताका दिलो. सिद्धांत कांबळीन ताका फुलयलें आनी सांगलें की म्हजी बायलेक वचून मेळ पार्लरान योगिता नार्वेकर. म्हापसा खंयचे कडेन? ज्योती डिवायन पार्लर म्हणून आसा तें तिजो, ज्योती नार्वेकर. सो दीस इज हाव शी वॉज प्लेड एंड देन टेकन इन द फ्लॅट. मागीर ताजे आबरू काडप, फोटो काडप. जस्ट इमॅजीन वॉट द मदर मस्ट हॅव गॉन थ्रू, वॉट द फादर मस्ट बी गोईंग थ्रू. आमी भुरग्यांक न्ही व्हडले करतात शिकून हेंचे हितून करपाक, ठाकूरान भाकूर येवन आमचे चलयांक पिड्यार करपाक. एका म्हणटा तो खरें सांगता, आय एम गोईंग ऑन रिकॉर्ड, म्हजें चाळवल्लें आसा. एका म्हणटा तें हळपा जाय, नावड करपा जाय रस्त्यार आनी बायलां हातीन दिवपा जाय. असले सोत्यांनी मारपा जाय एका सुण्याक न्ही. हे सुण्याक दुखून मारपा ना. रॅबीट डॉग म्हणटा तेका हांव. ही हॅज टू बी बॉट टू द बुक्स, अरेस्टेड एंड आनी वॉट एवर इट इज. तूं सांगो तुझ्या कडेन कितें घडलें? उलयला मगो तो प्रशांत ठाकूर कितें उलयला? आम्ही ताका कॉल केलो न्ही की काम जाय नाल्यार पयशे धाड म्हणून. तो एका फुडें करता, बट मेन रोल तेजो आसा न्ही, बिकॉज तेणी एका सांगलें आमच्या कडल्यान ते, बट तो आपूण सायडीक सरून हेजे फुडें नांव करता. आनी तेणी इवन हें सुद्दां म्हटल्यार कॉलर की तुमी आपलें कांय करूं शकना, कित्याक आतां तुमी सरिताक हें करा, तुमी खंयच्या पुलीस स्टेशन आपल्याक आपयता पळय त्या पुलीस स्टेशनार आपूण येता म्हटलें तेणी. तुम्ही त्याचे शिकार जाल्ले आहा? हां, तुम्ही हे जाल्या तितून? आमी हें जालें म्हणल्यार आमी हेज्यात फक्त पयशे दिला तुवें? पैशा खातीर? पयशे कितले दिला. दिला तुवें टोटल? आमी एका एक सपोर्ट म्हणून पयशे दिल्लो. कितले? आमी 7 लाख म्हणून दिले ताका टोटल. कित्याक म्हणून दिल्ले? कामां? काम म्हणल्यार म्हणटा काम तें? तो कितें काम एक्झॅक्ट? ऍक्च्युली पयलीं 70,000 घेतलेले कामाक म्हणून. आतां भायर तेच्या मागीर जे आमी ताका पयशे दिला पळय ते ताका सपोर्ट म्हणून.
बिकॉज त्याची मेडिकल जाय नसली म्हटलें त्यांनी त्याने सांगलेलें भायर व्हरता म्हणून. 50,000 भरूंक जाय अशी कितें आमकां रिक्वेस्ट करताले की आपली जर मेडिकल जावंक ना जाल्यार सगळी टीम भायर पडटली आनी हे बी म्हणून. सो म्हणून आमी ताका हेल्प करताली की तूं तेजी मेडिकल जावपाक जाय. आतां हो मॅटर एक्चुली ओपन जावचोच नासलो इफ हांव तेजी बायक व्हरचें नसलें जाल्यार घरा कडल्यान. ज्या दिसा हांवें तुजी बायक व्हेली पळय ते 2 दीस उपरांत हो मॅटर ओपन जालो. तेणे मागीर आपल्या फॅमिलीक सगळ्यांक सांगलें की निकिता म्हणल्यार चेडवान आपली बायक व्हेली आनी अशें जालां म्हणून मॅटर. सो हांव इतलेंच मागता CM डायरेक्ट आयला तुजेर हां बॉल इज कम इन युअर कोर्ट. नाव यू हॅव टू सी दॅट यू आर द होम मिनिस्टर. हे पुलीस डिपार्टमेंट तुज्या खात्या सकयल आसा. तुजे SP आनी DYSP आनी DGP कोणाक मेळटा तांकां सांग सर्च करा म्हणून आमी फोन नंबर दितात ट्रॅक करा आनी ते काडा म्हणून. बिकॉज द फोन इज एक्टीव. ही हॅज डायरेक्टली सेड प्रमोद सावंत आपलो गट, मायकल लोबो आपलो गट आनी तिसरें म्हणलें तेणें जेनिटो आपलो रायट हँड. तर तूं सांबाळ. सो ही धमकी चलयेक दिल्ली आसा आनी दीस इज 1 year बॅक हॅपनिंग एंड नाव आय हॅव गिवन हर दॅट करेज. शी इज नॉट इन द स्टेट. शी वॉज वॉट एंड वॉट शी इज बिकम नाव. सो हें जावपाक शिकपणना. आय डोंट वॉन्ट एकल्या गोंयकारांक आमच्या आयज जालां म्हापशेकाराक म्हाका नाका दुसऱ्या गोंयकारांक जाल्ले. आमी आवय बापूय कितें करता भुरग्या पोटाक मारून वाडयतात आपले पांयार करपाक हें करपाक न्ही बली काडपाक. आनी हे भायले येवन आमच्या चलयांचेर अब्रू काडटले रेप करतले आनी व्हिडिओ काडटले आनी ब्लॅकमेल करतले. हेजेर हांव निशेध करता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.